मिराबाग बंदरा आड आंदोलनाचो आयज दुसरो दीस. भाजपाचो आदलो खासदार विनय तेंडुलकराचो आंदोलनाक तेंको. कितें आसा जाल्यार आमी गांवा बरोबर आसतले आनी हांव गांवचे हेका लागून कोण कोण येत आसात आमी हांगासर आयले ना म्हणून गांवा बरोबर तांकां तेंको दिवपाक हांगा आयला. ही गोश्ट आमचे मुख्यमंत्र्या पर्यंत स्थानीक आमचो आमदार आसा एकाय पयलीं आमी सांगलेलें. आतां आमचो जेडपी सरपंच हांकां सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान पंचायत सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान गांवचो जो एक काम सुरू जावपाचें आसा सगळ्या विश्वासान घेवन पयलीं हें करपा हें कितें आसता तें ग्रामसभेचो म्हाका दिसता हेजो विरोध जाल्लो ह्या हेका आनी त्या सरकारा कडेन उलोवन जाता तितलो मिराबागाक न्याय दिवपा खातीर प्रयत्न. पंचायत वांगडी म्हणटात बंदरा विशीं कांयच खबर ना. दिल्ली कंडिशनल एनओसी खंय फाटी घेतली म्हणटा पूण एक्चुअली आमी पंचायत जावन बंदारा कितें आमकांच खबर ना अशी आमची स्थिती आसा. कारण लास्ट टायम आमकां बंदाऱ्या विशयी तेणी एक एनओसी मागिल्ली आनी आमी तांकां ती पंचायतींतल्यान कंडिशनल म्हणून दिल्ली. कंडिशनल म्हळ्यार बाकीच्या डिपार्टमेंटा थ्रू तेणी ती घेवची म्हणून. आनी आमकां एक्चुअली ते बंदाऱ्या विशीं कांयच खबर नासलें. जेन्ना ग्रामसभे येवन सगळ्या गांवाच्या लोकांनी विरोध केलो तेन्ना आमी तांकां सांगलें की त्या गांवाक नाका जाल्यार आमकांय नाका कित्याक सगळीं लोकां बरोबर सदांच आमी आसतलीं. आनी पंचांनी सांगलें आमची सगळे बॉडी थ्रू आमी तो एनओसी मान्य केली ना तेंची एनओसी हें केली आनी ते प्रमाणे रिवोक करतकीर आमी समजलें खंय तो बंदारा विशय हो खंय तरी सोंपलो. पूण लास्ट टायम खंय तरी आमकां परतून आयकूं येलें की खंय तरी परतून तो स्टार्ट करता आनी हेच्या आदारान आमी आतां कालच्यान हो सगळे गांवचो प्रोटेस्ट करता म्हणून आयज तांकां मेळपा येयल्लीं. म्हणल्यार आमदारांक ना जेन्ना आमदाराक आपयल्लो तेन्ना लास्ट टायम तो वयर एक्सिबिशन जाल्लें जे दुसरी लोकेशनाक थंय आमदार पावल्लो. पूण आतां फक्त आमदारान फक्त ओरली सांगून गेल्लो की लोकांक नाका जाल्यार आपल्या नाका. पूण आतां आमदार खंय पावलो. आमदार म्हणटा तो मेन आसता मतदारसंघाक बापूय असो बापूय ना जाल्यार मागीर भुरगीं कितें करतले अशी परिस्थिती आहा. आनी आतां तो बरे स्टेजीचेर लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीचो एक स्पिकर जावन आसा आनी तेणी येवपाची सारकी गरज सगळीं घरांनी तेजे कडेन मांडटात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.